काय जाया देवा मोदक गाया. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन सगळी आमची मागणी आमी भुरग्यांना देवा मुखार दवरुया. इल्लोसो वेळ ओगीच रावात आनी तुमची जण एकल्याची मागणी देवा मुखार दवरात. आयच्या दिसा खेरीत भाशेन मागुया आमच्या पाप साहेबा पासत. आमचो पाप साहेब बरो ना. आमच्या पाप साहेबाक देवान सांबाळूंक आनी देवाचे खुशे प्रमाणे तो बरो जावन आपल्या आदल्या कामाक परतून वचूंक आमच्या पाप साहेबा पासत सगळी आमी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन मागुया. तशेंच मागुया आमच्या गोंयांत वेगवेगळ्यो वस्तू ज्यो घडटात. रामा काणकोणकर ह्या एक्टिविस्टा पासत आयज मागुया. आमच्या सरकारान ताका बेश्टोच एरेस्ट केला आनी जे कोण एक्टिविस्ट आसा तांकां आमचो सरकार सतावपाक लागलेलो आसा. मागुया आमच्या चीफ मिनिस्टरा पासत डॉक्टर प्रमोद सावंता पासत ताका देवान फावो तितली जाणवाय दिवं. आडगां आनी चुकीचें आसा तें कुशीन दवरून जें कितें नितीचें आसा तें ताणें करूंक खेरीत भाशेन आमच्या चीफ मिनिस्टरा पासत आनी आमच्या सरकारा पासत मागुया. निती पासत मागुया. भुरगीं कशीं वाडलोलीं कशीं आमकां गोंयांत नीत फावो कर, जस्टीस फावो कर म्हूण आमी मागुया. आनी आमचें सगळें पर्यावरण सांबाळूंक आनी ज्यो वस्तू कायद्यान करूंक जाय तो कायदो सगळ्यांनी सांबाळूंक आमी खेरीत भाशेन मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भुरग्यांनो आनी भाव भयणींनो, आमचो देव उदार देव. ताचे उदारपणाचे आमच्यांनी ताव घेवंक जायना. जायते फावटी आमकां फावो नासतना पोरयान तो आमचेर आपली उपत बेसावा घालता. न्हय आपलो मोग करता ताका पूण आपल्याक वायट कोतेल्यांक जेजूक बोगसणे दिवंक व्हड दया दाखयली. आयच्या सर्वधर्माचो विशय वचात. बोगसणाचे आनी दयालाचे दूत जायात. आमकां वायट कोत्तेला बोगसून ही एक चालती कोणी न्हय. आमकां पवित्र आत्म्याची कृपा आनी शक्ती जाय. तर हे मिसांत आमी वांटो घेता आसतना आमकां बोगसणेचे दूत कर म्हूण हे मिसांचे भेटेन मागुया. बोगसण्यांचे आनी दयाळायेचे दूत जायात. भुरग्यांनो आनी वाडलेल्यांनो, आमी सगळ्यांनी दिसाच्या दिसाक बोगसणें दिवची गरज आसा. बो करून जीं कोण आमचेर आड वेतात, आमकां वायट करतात तांकां. आनी आमी जेन्ना कोणाकूय वायट करता आनी आमकां बोगशिल्यांत तेन्ना आमी आमचें जिवीत बदलपाची गरज आसा आनी आमी दयाळ जावपाची गरज आसा. पूण जायते फावटी आमी चुकल्या. आमी बोगसणें दिवंक फाटीं रावल्या आनी बोगसणें घेवंकूय आमी तयार ना जाल्या. असलें आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. सोम्या जेजू, सगल्यांक आनी खास करून आमकां वायट करतल्यांक बोगसणें दिवंक तूं आमकां शिकयताय. पूण आमकां येतल्या रागा वरवीं दुस्मानकायो घेवन रावल्या आनी बोगसणें दिवंक विसरल्या. आमकां बोगोस. सोम्या काकुतकोर. क्रिस्ता जेजू, आमकां वायट करतल्यांचो राग आमच्या काळजान इतलो खोल रिगोन आमी दवरला की तांचें वायटान फारीक करूंक आमच्या मनान येवजण्यो चिंतून आमचो वेळ आमी इबाडला. आमकां बोगोस. क्रिस्ता काकुतकोर. सोम्या जेजू, गरजेवंतां सवें तुवें सदांच दया दाखयली. तांचे सवें दयाळ जावंक जातालें तेन्ना आमी आमचें काळीज निबोर केलां आनी दयाळायेचे दूत जावंक चुकल्या. आमकां बोगोस जेजू. सोम्या काकुतकोर. निसोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी
Spora Deva Sorgincha Raya Sopodveda Deva Papa Ami Tuka Namaskar Kota Ami Tuka Dinvasa Tuja Toy Vaibhav Papa Son Ami Tuka Bakanta Somya Jesu Krista Papa Cha Elias Puta Somya Deva Deva Cheshiri Tu Samsara Chepa Katai Amchi Kanuto Tu Bapa Cha Uzviat Posar Amche Magne Aikungren Kityam Povitratmya Sangadi Teu Bapa Che Moime Jesu Krista Eklas Tu Povit Eklas Tu Ishvor Eklas Tu Pormeshvor Amen. प्रार्थुया. सुरपदवेदार देवा आमच्या बापा, तुजी जाणवाय आनी तुजो मोग नियाळून तुजी खुशी आमी जाणा जावंक पावूं. हे परी उतरांनी तशें कोरन्यांनी तुका मानता तेंच करूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना. Amen. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तका वेले वाचप. साऊल उठलो आनी इस्रायेलाच्या 3000 बिचून काडलोले मनीस घेवन जेफेच्या अरण्यान देंवलो. दाविदाक सोडून काडूंक जेफेच्या अरण्यान तो गेलो. रातच्या काळोखांत दाविदान आनी अबिसाक फौजेक मेळून गेले. आपले तकलेशी दोनीर आपलो बालो तोपून दवरून साऊल फौजे मोळार एका तोंबून न्हिदलोलो आसलो आनी तांचे चोर भोंवती अब्नेरा बरोबर फौजूय आड पडलोली. तेन्ना एबिसानान दाविदाक म्हणलें, तुज्या दुस्मानांक आयज देवान तुज्या हातान घाला. तर बाल्याच्या एकाच धोक्यान ताका हांव आतां दोतोरेक तोपतां. एकूच धोक्को पुरो, 2 धोक्यांची गरज ना. पूण दाविदान एबिसायाक सांगलें, ताका मारी नाकाय, कारण सर्वेस्पराच्या माकलोल्याचेर कोणें जोर हात उबारलोलो तो गुन्यांवकार जायनासतना उरूंक येत. आनी दाविदान सावलीचे तकलेर कोडचो बालो आनी उदकाचो गाडगो घेतले आनी ते आपले गेले. कोणेंच पळोवंक ना, कोणूच नकळो जालो न्हय म्हूण कोण एक जागो जालो ना. तर ते सगळे न्हिदलोले, कित्याक सर्वेस्परान धाडिल्लो न्हिदेचो भार तांचेर पडलोलो. दावीद पेले वाटेन वचून वयर दोंगराचे तेंगशेर पयस रावलो. तांचे मदें वाटेची लांब अंतर आसली. मागीर दाविदान साऊलूक म्हणलें, राजाचो बालो हो पळे आसा. कोणाय एका तरणाट्याक हांगा येवन दी आनी तो व्हरून दी. जण एकल्याच्या प्रामाणीकपणा आनी विस्वाशीपणा प्रमाणे सर्वेस्पोर मजुरी दिता. आयज तुका सर्वेस्परान म्हज्या हातान घालो, पूण सर्वेस्पराच्या माकलोल्याचेर हांव म्हजो हात
उकोल्लो ना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. जबाब सर्वेस्पोर सगलोच कोनवालाय आनी मायमो सगलें उदया. सर्वेस्पोर सगलोच कोनवालाय आनी मायमो ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पोराची वाखाणणी कर. सगल्या मोनान काळजान आनी सोकेत ताच्या पवित्र नांवाची वाखाणणी कर. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पोराची वाखाणणी कर आनी ताचे उपकार कधीच विसरूंक नाका. जबाब सर्वेस्पोर सगलोच कोनवालाय आनी मायमो तोच सगळे तुजे अपमान बक्षिता. सगळे वायटाक वखद दिता. तोय तुजे जिवीत फोंडांतल्यान निर्वाता. तुजे मातेर मोगाचो आनी कोनवायलाचो मुकूट घालता. जबाब सर्वेस्पोर सगलोच कोनवालाय आनी मायमोग उदेंत आनी ओस्तोन जितल्यो एकामेकाक पयस पयस आसात तितली पयस तो आमची पाटकां काडून उदयता. जसो बापूय आपल्या भुरग्याक कोनवायलान वागयता तशेंच सर्वेस्पोर आपली भक्ती करतल्याची दयार दवरता. जबाब सर्वेस्पोर सगलोच कोनवालाय आनी मायमोग. बागयोन पावलून करीतकारांक बरयलोलें पयलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयण्यानो, शास्त्रान अशें बरयलोलें आसा, पयल्या मनशाक आदावाक देवान जिवो मनीस केलो. निमाणेक आदावाक जिवीत दिवपी आत्मो केलो. आदमीक तें पयलें दिश्टी पडना, पूण मनशाच्या स्वयंबा परमोणें तें. त्या उपरांत आत्मीक तें. पयलो मनीस जमनींतावन घडलोलो तो मातयेचो, दुसरो मनीस सर्गींचो. जसो तो पयलो मातयेचो तशी मातयेची ती ताचे सारकी, आनी जसो हो दुसरो सर्गीचो तशींच सर्गीची ती हांचे सारकी. म्हणटच जशें आमी मातयेची मनशाच्या रुपकाराची जाल्या तशें आमी सर्गीच्या मनशाच्या रुपकाराची जातोल्या. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं भिरावयात. सर्वेस्पोराक सोय सोय, सर्वेस्पोराक सोय सोय, सर्वेस्पोराक सोय सोय, सर्वेस्पोराक सोय सोय. सोमी म्हणटा, एक नवी आज्ञाक तुमकां दिता. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. सर्वेस्पोराक सोय सोय, सर्वेस्पोराक सोय सोय, सर्वेस्पोराक सोय सोय, सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. लुका परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तुमकां
म्हाका कान दितल्यांक सांगता, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात, तुमकां जळटात तांकां बरें करात, तुमचेर शिराप घालतात तांकां आशिर्वाद दियात, तुमकां वायट करतात तांचे पासत मागात. कोण तुका एका पोल्यार मारीत जाल्यार दुसरोय पोलो ताका दाखय. तुजें आंगवस्त्र काडून घेत ताका जुबोय व्हरूंक आडाय नाका. तुजे लागीं मागीत ताका दी, आनी तुजी वस्त काडून व्हेल्या ताचे कडची ती परतून मागूं नाका. हेरांनी तुमचें सोरें केलोलें तुमकां जाय तशेंच तुमी तांचें सवें करात. तुमचो मोग करतल्यांचोच तुमी मोग करशात जाल्यार तातूंत तुमचें पुण्य कसलें? तर पातकी लेगून आपणाचो मोग करतल्यांचो मोग करतात. आनी तुमकां बरें करतल्यांकूच तुमी बरें करशात जाल्यार तातूंत तुमचें पुण्य कसलें? पातकी पर्यंत तशेंच करतात. जांचे लागचें परत घेतल्यात म्हूण तुमी रावतात तांकांच तुमी कितेंय उश्णें दिशात जाल्यार तातूंत तुमचें पुण्य कसलें? दिलां तितलें परत घेवच्या मनान पातक्यांक उश्णें दितात. पूण तुमी तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात, तांकां बरें करात, आनी परत घेवची आशा धरिनासतना हेरांक उश्णें दियात. तेन्ना तुमकां व्हडली मजुरी मेळटली आनी परमेश्वराची भुरगीं तुमी जातल्यात. तर अनुपकार्यां आनी वायटव्यां सोरी तो कोनवाळो. तुमचो बाप दोयाळ, तशींच तुमी दोयाळ जायात. कोणाचीच नीत करी नाकात आनी तुमची देव नीत करचो ना. कोणाकूच गुन्यांवकार करी नाकात आनी तुमकांय देव गुन्यांवकार करचो ना. दुसऱ्यांक बोगसात आनी तुमकांय देव बोगशितलो. दियात आनी तुमकांय मेळटलें. बरें चिकार दामून चेपून हालोवन आनी ओतोसोर सुयेन भरलेलें माप तुमचे उटयेन पडटलें. कित्याक ज्या मापान तुमी दुसऱ्यांक दितात त्या मापान तुमकांय मेळटलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान म्हाका न्ही तुका क्रिस्ता. भुरग्यांनो, किंग डेवीड हाका वळखतात तुमी? किंग डेविडान आपल्या पयलें झूज कोणा लागीं केल्लें? फर्स्ट वॉर ऑफ डेवीड कोणा लागीं झुजलोलो तो? डेविडेन गोलायत म्हणटा तो आमकां चडसो आमी दोतोन शिकता आसतना सांगला आसतलो तो बरो व्हडलो राकेस कसो. आनी दावीद येदो असो. ही आमी काणी भुरगेपणार सावन भाव भयणीनो आयकुल्या की दावीद धाकटो असो आनी गोलायत व्हडलो आनी ताचे लागीं झुजपाक दावीद गेल्लो. आनी गोलायत म्हणटा तो कोण? जे फिलिस्तीकार आसले तांणी इस्रायलाचेर घुरी घातलेली आनी सगल्या इस्रायलाक ताणें एक चॅलेंज दिल्ली, बेश्टे झूज करचें न्हू, तुमचो बऱ्यांतलो बरो झुजारी आसा ताका धाडात आनी हांव येतां. जरी तर हांव हारलो जाल्यार फिलिस्तीकार हारले, जरी तर तुमी धाडटात तो झुजारी हारलो जाल्यार सगळें इस्रायल हारलें. आनी असल्या वेळार इस्रायलान कोण एकलो तयार नासलो ह्या येद्या व्हडल्या झुजाऱ्या लागीं वचून झगडूंक. आनी तेन्ना राजा सावलू भुरग्यांनो आनी भाव भयणीनो, आमकां खबर आसा इस्रायलाचो खंयचो राजा तो? पयलो, दुसरो, तिसरो, चवथो? सावलू खंयचो राजा? पयलो. द फर्स्ट किंग ऑफ इस्रायल इज सॉल. कोणें विचून काडलेलो? देवान विचून काडलेलो. कित्याक विचून काडलेलो? पोरजीन मागलेलो देवा लागीं आमकां राजा जाय. कित्याक दुसऱ्या लागीं सगल्या लागीं राजा आसा, आमचे लागीं राजा ना. इस्रायलाक भुरग्यांनो आनी भाव भयणीनो राजा नासलो, कित्याक देव आमचो राजा.
हें तांचें मानप आसलें. पूण लोकां मुखार लोकां मदें भोंवता आनी दुसऱ्या राज्यांक पळयता आनी दुसरे राजा येवन तांचेर घुरी घालतात. हें सगळें पळयल्या उपरांत तांणी म्हणलें आमकांय राजा जाय, वी ऑल्सो नीड अ लिडर. आनी तेन्ना देवान ताका वेंचून काडलो आनी देवान वेंचून काडून हे परजेक दिल्लो. आनी आतां होय राजा बी येलो. सावलू राजान जायतें बरें केलें परजेक, पयलो राजा कसो, कित्याक तो पयलो देवाच्या वाटांनी चल्लो. आनी मागीर ह्या राजान देवाच्या वाटांनी चलपाचें सोडून आपणाच्या वाटांनी चलूंक लागलो. तेन्ना इस्रायलाचें पाड जालें. आनी तेन्ना देव आतां तांकां दुसऱ्याच्या हातान घालूंक लागलो. आनी असलेंच एक झूज हें फिलिस्तीकारांचें. आनी असल्या वेळार आमचो धाकटो असो दावीद आपूण मुखार सरता. ताका तुमी कित्याक भियेतात? हांव वेतां ताचे लागीं झगडूंक. भालो वो तोरसाद वो शिल्ड जें आहा तें कांयच ना, तें घालूंक पासूंक जायना तेज्यान, कित्याक तो धाकटो. पूण आपली गोपीण आनी आपले फातर घेवन जो तो एक राखणो आसलेलो, ज्यो वस्तू तो वापरतालो आपल्या शेळयांक, आपल्या बोकड्यांक आनी शेळयो ज्यो आसात तांकां राखपाक, आनी जीं वायल्ड एनिमल्स येतात, रानवटी जनवारां तांकां धरूंक येतात, तांकां धांवडावपाक मारपाक जें उजार करता तेंच घेवन मुखार गेलो आनी दावीद जिखलो. आनी दावीद जेन्ना जैतिवंत जालो तेन्ना लोक दाविदाचो जय जयकार करपाक लागले. सावलूचोय ताणें जय जयकार केलो. सावलून मारले 1000, दाविदान मारले 10,000. फकत एक आंकडो, नंबर 1000 आनी 10,000. आनी दाविदाची प्रशंसा जी जाता, इतले ताका लोक प्रेज करता, ताका ताचे जय जयकार गायतात. दाविदाच्या काळजान भितर भितर चल्ली ती जेलसी. नाटकायेन बोल्लो, रागार जालो, लोकांचेर न्हय पूण ज्या कारणाक लागून लोक आतां ताका खाला दवरता येदो व्हडलो राजा जावन आनी दाविदाक वयर काडटा, ह्या कारणाक लागून. इतलें बरें करून आनी इस्रायल परजेक जैतिवंत करूनय ह्याच दाविदाक तो मारूंक भोंवपाक लागलो. आनी आयज जे आमी पयल्या वाचपान आयकलां भाव भयणीनो, सोदूंक भोंवता सावलू, आनी एकलोच सोदूंक भोंवना. हो बेश्टो थोड्या मनशांक धाडून न्हय, आपूण आपली फौज घेवन दाविदाक सोदूंक भोंवता. कित्याक? दावीद जरी तर उरलो जाल्यार हांव राजा उरचो ना, म्हजो पूत जोनाथन म्हजे फाटल्यान राजा जावचो ना. हो लोक तो दाविदाची प्रशंसा करता, ताका राजा करतलो. पॉलिटिक्स बायबलान सगलें. आनी असल्या वेळार आयचें जें वाचप आसा तें आमी आयकता. देवाक मानोंक ना. जें कितें सावलू करता, ज्या सावलूक देवान वेंचून काडलेलो, तें देवाक मानोंक ना. आनी देखून देव दाविदाचीय परिक्षा करता. आनी दावीद जंय लिपोवन रावलेलो थंयसर सावलू राजाक हाडलो. आनी सावलू राजाक हाडल्या उपरांत सावलू राजाक आनी ताचे बराबर आसलेले सगळे सैनीक सगल्यांक झेम पडली. कोणाक खबर ना, कोणाच्यान उठोंक जायना. आनी दावीद ताचेशी येवन 2 वस्तू घेवन गेलो. कितें घेवन गेल्लो आयकलां तुमी आयज? 2 वस्तू दावीद राजा जंय न्हिदलेलो आसलो ताच्यो घेवन गेलो. एक घेवंक जातालो ताचे लागीं तो ताचो जीव, ताका मारूंक जातालो. त्याक अबिसाय हो दाविदाचो जो सेक्रेटरी म्हणूंक जाता तो आसलो. ताणें म्हणलें, सायबा एकूच भालो पुरो, एक भाल्यान सावलूक खल्लास काबार, आनीक उरचो ना. 2 धपके मारपाक नाका, एक धपक्यान खल्लास. आमी जायते पावटी म्हणटा ते भाशेन एकू वाजयतलो म्हणनाय केन्नाय, एकू वाजयतलो, एकू पुरो, हो केद्दा हा रे. जायते पावटी जे कोण आमी वेंचून काडलेले आसा तांचेय विशीं आमी म्हणटा, म्हजे लागीं जरी तर गन नासलेले जाल्यार पयलो कोणाक मारपाचो, जे पॉलिटिशियन आसा तांचें आमी नांवां घेता, एका पयलो मारपाचो. गन हातीक धरूंक जायना ती दुसरी खबर, पूण आमचे भितर जो राग निर्माण जाल्लो आसा, भोव करून आमचे एक्टिविस्ट आसात तांकां जरी तर आयज विचारलें जाल्यार ते बरें सांगतले, म्हजे लागीं जरी तर एक गन आसलें वा एक बॉम्ब आसलो, मारूंक जातालो, जीव काडूंक जातालो, जाल्यार कोणाचो काडपाचो? जे कोण गोंयचें पाड घालतात,
तांचो जीव काडपाचो. आनी असलींच बारीक उतरां उलयल्या उपरांत एकलो एक्टिविस्ट सद्याक आतां एरेस्ट जावन भितर आसा, जेलीन घातलेलो आसा. दिसती पडटा भाव भयणीनो आमकां जें कितें आमच्या दोळ्या मुखार आतां घडटा. सरकाराचेर इल्लेंशें उलयलो, सरकारान काडलो, भितर घातलो, भितर काडून ज्युडिशरीन आनीक एक 14 दिसांचो रिमांड दिलो. एक्टिविस्टांक आतां सोतावपाक हें एक हातयार, बळ तांचे लागीं आसा, एक भालो. जीव ताचो सोडून दाविदान काडलो तो फकत ताचो भालो. जो भालो राजा आपूण वयता थंयसर तोपून दवरता. जेन्ना राजा आपल्या पॉलासींतलो भायर सरता तेन्ना ताची पदवेची खुणां हो भालो. आनी ही पदवेची खुणां दावीद घेवन गेलो. दुसरी वस्त दावीद घेवन गेलो तो म्हणल्यार तें धाकटेंशें उदकाचें जार. तितून भितर उदक आसा. हे भोंवडेचेर ताका उदकाची गरज आसा. उदक ना जाल्यार सुकतलो, उदक ना जाल्यार मरतलो. हें उदक व्हरता. 2 वस्तू, भालो आनी उदक. जीव काडिना. न्हय म्हूण आपणा बराबर जे सैनीक आसले वो आपले वांगडी आसले तांकांय ताचो जीव काडूंक दिना. आनी जीव काडना जावपाक एकूच कारण, सर्वेस्पराच्या मातलोल्याचेर हांव म्हजो हात उखलचो ना. सर्वेस्पराच्या मातलोल्याचेर, देवान विचून काडलेल्याचेर, तो वायट जावं तो कितेंय जावं ताचेर हांव हात उखलचो ना. आनी तशेंच म्हजे बराबर आसा तांकांय तशें करूंक दिवचो ना. हें दाविदान सरळ उतरांनी सांगलें. आनी खरी शिकवण भाव भयणीनो, देवाचें शिकवण दावीद आपल्या ह्या करणेंतल्यान दाखयता. दयाळ जाता ताचें सवें. झुजा मळार जरी तर गेलो आनी दुस्मान तुज्या हातान पडलेलो आसा आनी ताचो तूं जीव काडना जाल्यार तूं पिसो. हें ह्या झुजाऱ्या मदें मानप आसलें. तुज्या हातान तुजो दुस्मान पडलेलो आसा, तुजे मुखार आसा, ताका तूं मारिना जाल्यार तूं पिसो. ऑर यू आर अ कावर्ड, भिवकुरो. हीं उतरां दाविदाक पडपाक शकतालीं. ओ आबिसाय जो दाविदा बराबर आसलो ताका पडूंक शकतालीं. आनी ह्या पासत ताणें म्हणलेलें एक धपको पुरो ह्या भाल्याचो. मागीर सावलू राजा काबार. भाव भयणीनो, आयज आमकां ही देख, ही दयाळाय दाविदान सावलू राजा सवें दाखयली आनी ताका सांगलें तुजी पदवी हांव घेवन गेलां, भालो घेवन गेलां, तो भालो म्हाका नाका, धाड कोणाकूय एकल्याक, कोणूय तरणाट्याक धाड आनी ताका तो परतून व्हरून दी. फकत एक वस्त दाखोवंक सोदतां, राजाक अपमान करूंक न्हय. म्हजें मन राजाक अपमान करपाचें ना, पूण राजाक ताची मोत उक्ती करूंक, समजून घेवंक एक सोयेक मेळची पासत ही वस्त केल्या. एक धाकटोसो कुडकोय ताच्या आंगोस्त्राचो कातरून व्हेला. अपमान करूंक न्हय, पूण दाखोवपाक कितें देवान तुजें सवें केल्लें आसा. देव तुका आनीक एक चान्स दिता. भाव भयणीनो, आयज दुसऱ्या वाचपान आमी आयकता भाग्यून पावलू कोरिंथकारांक चीट बरयता. आनी कोरिंथकारांक चीट बरोवन पयलो आदांव आनी आतां दुसरो मनीस जेजू हांचे मदें एक सर करता. हें करपाचें कारण कितें? जेन्ना भाग्यून पावलून कोरिंथकारांक जेजू दिल्लो, उपरगुटलेलो आनी ते ताचेर विस्वास धरून आसले, पावलू गेल्या उपरांत पावलूच्या फाटल्यान एक एकलो येवन एक एक भाशेची शिकवण दिवंक लागलो. भोव करून पुनर्जीवनपणाची, अबावट रेझरेक्शन. थोडे जाण भोव करून जे जुदेव आसले तांचे मदें पुनर्जीवनपणांनी ना. हिंगा आहा तें काबार, मागीर आनी कांयच ना, पुनर्जीवनपण ना हें शिकयताले. जाल्यार थोडे दुसरे शिकवणी घेवन आयिल्ले पुनर्जीवनपणा वरवीं वांकड्यो शिकवण्यो. तर ह्यो शिकवण्यो वांकड्यो आसात त्यो कुशीन काडूंक आनी पुनर्जीवनपणा आड जे उलयतात तांचें मन सारकें करूंक भाग्यून पावलू कोरिंथकारांक ही चीट बरोवन दोगांयकूय सर करता. पयलो मनीस आदांव आनी आतां दुसरो मनीस जेजू. पयलो मनीस ह्या संवसारांतलो मातयेचो केल्लो देवान, जाल्यार दुसरो मनीस देवान खुद धाडलेलो सर्गीचो मनीस. आमी ह्या संवसारांत जीं जियेता सगळीं ल्हान भुरगीं आमी जल्मता तेन्ना आमी व्हड जाव पासून हे मातयेचो केल्ल्या मनशाची म्हणजे संवसारी मनशाचें आमकां रुपणें, संवसारी मनशाचें आमचें वागप,
संवसारी मनशां भाशेन आमी ह्या संवसारान जियेता जाल्यार दुसरो मनीस जेजू क्रिस्त तो सर्गीचो आनी तो कुरपा घेवन येता. तर ही कुरपा घेवन आमी सर्गीची मनशां जाता. हेंच होच उलो भाग्योन पावलून ह्या कोरिंतकारांक मारलो. घुसपा गुंदोळान सांपडना जावंक आनी जे कोण वांकडी शिकवण दितात ताचेर डायवर्ट जायना जावपाक. आमकांय आयज जायते तरेची वायट शिकवण वांकडी शिकवण दिल्ली आसा आमच्या जिविता विशीं आमच्या भावार्था विशीं. आयज सेल पडलेलो आसा महाराजांचो. आयज मुवी पासून आमकां फ्री मेळटात, टॅक्स फ्री मुवीज. कित्याक कोणाक तरी वयर काडून दाखोवपाक जाय हो आमचो राजा, हो आमचो देव, मनशांक करपाक जाय. जायते पावटी भाव भयणीनो आमी बीन घुसपा गुंदोळाक सांपडलेलीं आसा. आयज काल सरकारी कचेरींनी समारंभण्यो सुरू जाल्ल्यो आसात. थोड्यो फोर्सार केल्ल्यो आसात. उमक्या रंगाचे ड्रेस न्हेसपाक जाय. ह्या दिसाक ही समारंभणी आसा सगल्यांनी हे भाशेन न्हेसपाक जाय, तकलेक बांदपाक जाय, दुसऱ्यो दुसऱ्यो वस्तू भावार्थाचेर आड वेतात तसल्योय वस्तू आयज करपाक लागलेल्यो आसात. सेल पडलेलो आसा. भाव भयणीनो असल्या संबंदान असल्या वेळार आमी करपाचें तरी कितें? उमकें घडटा फादर कितें करूं? ऑफिसान अशें सांगलेलें आसा वचपाचें, ऑफिसान वचना आसतना रावपाचें, वो जें कितें कर म्हणलां उमके कराचो ड्रेस घालपाक लायिल्लो आसा. कितें करतात आमकां समजनात. आपणाक जाय तें करतात. कितें करपाचें फादर? भाव भयणीनो आयज असलो घुसपा गुंदोळ जरी तर आमचे मुखार उबो आसा जावं आमच्या शिकपाच्या जाग्याचेर, शिकोवपाच्या जाग्याचेर, वावराच्या जाग्याचेर वो खंयचेय कचेरींनी आमी वावर करतात जाल्यार भावार्थ तुजो पयलो. देव कितें सांगता तें पयलीं पळय. आनी देव सांगता तें सोंपें. सांगपाक सोंपें, करपाक भोव अवघड. आयच्या पयल्या वाचपांचें कितें आमी आयच्या शुभ वर्तमानान जें आमी आयकलां हें प्रवचन आमकां बागेंत मातयो दोंगरार दिता जाल्यार बागेंत लुकास त्या मोळार दिता, मोळा वेलो सेर्मांव. बागेंत मातयो बरयता आसतना दोंगरा वेलो सेर्मांव म्हण दिता. पूण शिकवण तीच. आनी ही शिकवण जी दिल्ली आसा ती जरी तर आमी मातशें खोलायेन भितर वचत जाल्यार क्रिस्तांवपण कितलें अवघड. हाव डिफिकल्ट इज क्रिस्टियनिटी अशें म्हणपाचें. हें आनी करपाक जाता? आमकां कोण वायट करता आनी आमी ओगी रावपाचें? आमी कितें कांकणां घातल्यात? आमचे लागीं जायना मारपाक वतून? हीं उतरां जायते पावटी आमी म्हणटा. जायते पावटी ह्यो वस्तू ज्यो कितें आयज जेजून सांगल्यात तुमकां म्हाका कान दितल्यांक सांगता तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात. दुस्मान म्हणटात ते भोव करून जे आमकां वायट करतात ते दुस्मान जातात. वो जे कोण आमकां बरें दिसनात ते आमकां दुस्मान जातात. जांची आमकां जेलसी जाता ते आमचे दुस्मान जातात. थोडे पावटी कोण दुस्मानकायो करिना पूण आमच्या काळजांतल्यान जावन दुस्मानकाय भायर सरलेली आसा. जशें सावलूच्या जिवितान आमी पळयलें. दाविदान वायट करूंक ना, बरें केलें तरूय पूण दुस्मान जालो. जाल्यार दुस्मानाचो मोग आनी करूंक जाता? थोडे जाणांक आमकां तें चिंतप पासून एक अवघडाय, इम्पॉसिबिलिटी. आनी जरी तर असलो दुस्मान आमच्या हातान पडलो आनी ताका जरी तर कितेंय वायट करूंक आमच्यान जाता, ताचें नांव पिड्ड्यार करूंक जाता, वो ताका लॉस करूंक जाता, वो ताका कसलेंय लुकसाण हाडपाक जाता, तें आनी करिनासतना रावपाचें? मनशाच्या चिंतनांनी वचत जाल्यार आमी हेंच चिंततल्या. पूण जेजूच्या वो देवाच्या चिंतनांनी वचत जाल्यार हें दुस्मानाचो मोग करात. भोगसात. तुमकां वायट करतल्यांक भोगसात. नीत करिनाकात. आनी आयज सुरवातेकूच मिसाचे हांवें म्हणलां नीत जाल्यार पुरो म्हूण मागुया आमच्या चीफ मिनिस्टराची आनी आमच्या सरकाराची देवान नीत करूंक मागुया. देवाच्या हातान सोडपाक जाय ती नीत. आमी करपाक जायना. चीफ मिनिस्टर चोर आनी उमको मिनिस्टर चोर हें म्हणपाक आमच्यान जायना. पूण आमच्यान देवा लागीं मागूंक जाता वय देव नितिवंत. आनी देव आपणाक जाय तशी नीत करतलोच. ती नीत फाटीं उरोना. पूण आमच्या बळाचेर न्हय पूण देवाच्या बळाचेर पातयेवन रावपाक आमकां जेजू शिकयता. आमी कितें करपाचें? आमी तांचे पासत मागपाचें. आमकां जें कोणें वायट केलां तांकां बरें करपाचें.
वो आनीक कोण तुका आनीक त्रास दिवपाक सोदता, सोंस मातसो येयलो सो. एक एरेस्ट जालो कांय नजो, परतून एरेस्ट कोत्ता, कोर. एका पोल्यार मारला, दुसरो पोलो दाखय. आयज ज्या एकल्या एक्टिविस्टाक बेश्टोच एरेस्ट केल्लो आसा, ताणें थोड्योश्यो बऱ्यो वस्तू म्हणलेल्यो आसा, कोत्ता कोर, जिलीन घालता घाल, पूण हांवें कितें वायट म्हणलां तें सांग. जेजूचेर जेन्ना थापट मारलोलें तेन्ना जेजूनय प्रश्न केल्लो, तुवें कित्याक म्हजेर थापट मारला, कितें वायट हांवें केलां तें म्हाका सांग. भाव भयणीनो, आमचेर आयज थापटां, मुठी आनी हे भशेन वेगवेगळ्यो वायट वस्तू जातात तेन्ना आमी शिकपाक जाय खरें क्रिस्तांवपण तें. म्हणटूच हें करतलो जाल्यार भाव भयणीनो, जे कोण वीक आसात, असोक्त आसात, जे कोण कावर्ड्स आसात, भिवकुरे आसात, तांच्यान तें करूंक जायना. बोगसणें दिवपाक जे भिवकुरे आसात तांच्यान दिवपाकूच जायना. आनी तुज्यान जरी तर बोगसणें दिवपाक जायना जाल्यार तूं असोक्त. तुज्यान जरी तर बोगसणें दिवपाक जायना जाल्यार तूं भिवकुरो. पूण जरी तर तुज्यान बोगसणें दिवपाक जाता, हो उरफाटें म्हणुया, जरी तर तूं घोट, तूं मजबूत आनी तूं भिवपी न्हू, फियरलेस, जाल्यार बोगसणें दिवपाक जातलें. आतां जण एकल्यान आमी चिंतपाक पडलें, आमी कोण? आर वी कावर्ड्स? आर वी वीक? भिवकुरी आमी, असोक्त आमी, काय आमी फियरलेस आनी आमी घोटायेचीं मनशां? जाल्यार हें करूंक जावपाक जाय, म्हणजे बोगसणें दिवपाक जावपाक जाय आनी आमकां जे कोणें वायट केलां तांचे पासत आमच्यान मागूंक जावपाक जाय. मागात, तुमकां जे कोणें वायट केलां तांचो उगडास करात. असल्या वेळार तांचो उगडास करूंक जाय आमी. मिसाचे भेटेक येता तेन्ना दर दिसाक असल्याचो उगडास करूंक जाय आमी. आनी तसल्याचो उगडास करून आमची तकली आनीक पिड्ड्यार करपाक न्हय, वा आमी आनीक चाडोन पडपाक न्हू. कित्याक आमी जरी तर आमच्या दुस्मानाचो उगडास केलो, राग शिजता आमचो. जी कोण आमकां बरी लागनात मनशां तांचो उगडास केल्यार मूड पासून पिड्ड्यार केलो मरे, हें म्हणटा आमी जायते पावटी. तांचो उगडासूच नाका, ताची उतोरूच काडनाका, नांव घेनाका ताचें, भिरभिरी मारता म्हाका. हीं उतरां जायते पावटी आमची जाता आमकां, मनशां आमी. पूण जरी तर ह्या आदावांची म्हणजे संवसारी मनशाचे वागणुकेवून वयर चडून क्रिस्ताची कृपा घेवन आमी ताचे सारकीं वागोना जाल्यार आमकां क्रिस्तांव म्हणूंक जायना. तर भुरग्यांनो, वाडलेल्यांनो, आमी हेंच शिकुया. आमकां वायट करपी जायते आसात आनीकूय वाडटले, ते काबार जावचे ना. तांकां आमी गन घेवन मारूंक जायना, सुरी घेवन, भालो घेवन मारूंक जायना, ते आनीकूय वाडटले. पूण देवाच्यान सगळें जाता, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. आनी देव नितीवोन, आनी देव जेन्ना नीत करता तेन्ना हे नितीन जें कितें खास्त लावपाची आसा ती देव लायता खास्त. पूण खास्त आसा ताच्याहून चड देवाची काकूट व्हडली. देव नितीवंत, देव नीत करता, चुकोनासतना करता, पूण त्याच बरोबर देव काकळुतीवंत, मर्सिफूल. आनी ह्या पासत जें कितें आमकां फावो, आमच्या पातकांक जें दंड फावो, जो पनिशमेंट फावो, तो सगळो आमकां दिना, पूण आमकां मोग दिता, आमकां ऑपॉर्च्युनिटी दिता. जे भशेन दाविदाच्या हातांतल्यान सावलू पातशायाक आनीक एक चान्स दिलो, मारून उडोवंक ना. मारूंक जातालें पूण मारून उडोवंक ना. एनादर ऑपॉर्च्युनिटी टू लीव, एनादर ऑपॉर्च्युनिटी टू रूल. तर आमकांय देव जायत्यो असल्यो सवलती दिता, देव आमकां ऑपॉर्च्युनिटीज दिता. देवाक आर्गां दिवया, दिनवासुया, आनी जे भशेन देव आमकां ह्यो ऑपॉर्च्युनिटीज दिता ते भशेन दुसऱ्यांकूय, एकामेकाक जिवीत जियोवपाक आनी बरें करपाक ऑपॉर्च्युनिटीज दिवया. अशें करता आसतना जें कितें वायट जाता तें निटायेर घालपाक, जाग्यार घालपाक आमकां पदवी दिल्ली आसा. आमच्या उतरांची, आमच्या बरोवपाची, आमची चिंतनां सांगपाची जो कायदो आसा आमकां देसाचो, जें संविधान आसा, आमची ग्राम सभा आसा, आमचो ताळो उबारपाचे आमकां वेगवेगळ्यो सवलती दिल्ल्यो आसात, त्यो आमी उबारूंक जाय, सांगपाक जाय, उलोवपाक जाय. आनी जरी तर तातूंतल्यान आमकां कितें वायट परिणाम येता जाल्यार तें देवाच्या हातान सोडून देवाचे नितीक रावपाक जाय. तरीच कृपा आमकां हे भेटेन दी म्हूण मागुया. सगळीं उबी रावया. सतमंतन देवा, सुर पदवीधार बापा,
स्वर्गान पृथ्वीन चार वचनारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुन्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ समवलो अंकवार मरियतान जल्मलो पंच पिलाता ताणें कोस्ट सोंसले ताका क्रुसार चडलो तो मेलो आनी ताका निखिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो स्वर्गविदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुवें तांची मेल्ल्यांची मुनसिबी करून घेतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार आत्म्याचें भोगसणे कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन. दुसऱ्यांक भोगसाट आमच्या धर्मीक वडिलांनी संडान संस्कारा वरवीं आपले प्रोजेक्ट देवाचे भोगसुणे चाकूंक दिवंक तांकां पवित्र आत्म्याचे कृपेन बोर म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. दुसऱ्याक उश्णें दियात. आमचो देश कारभार चलयतले आनी जाते कातेचो भेदभाव पयस दवरूंक समाजीक बरेपणा खातीर ते वावरूंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. व्हडली मजुरी मेळटली. आमच्या समुदायीन जावंक आमच्या शेजाऱ्याक आसात तांकां कसलेच धर्मा जाती कातीचो अंतर करनासतना ताचे गरजे प्रमाणें तांकां आमी आदारची जावंक हे परी देवाची मजुरी ह्या संवसारांतूच आमकां फावो जावंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. As we reflect of the theme, you will become children of God. That is, merciful and loving children of God. We may forgive those who hurt us, and that we may win over those who do wrong by our loving behavior towards them. We pray to the Lord. Our response: आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमची जण एकल्याची मागणी देवा मुखार दवरुया. आयच्या दिसाक व कालच्या दिसाक आनी आयच्या दिसाक आमची गोंयची तरणाटीं डायसिजन यूथ सेंटर आमचे फिरगोजेक आयज भेट दितात आनी आमच्या फिरगोजीन आमच्या गांवांत ज्यो पर्यावरणाच्यो वस्तू आसात तांकां एक भेट हेरिटेज वॉक कितें भाशेन मागुया. आमच्या सगळ्या तरणाट्यां पासत आमच्या डायसिजन यूथ सेंटरा पासत आनी गोंयच्या सगळ्या तरणाट्यां पासत हो पर्यावरणाचो मोग आनीक गोंयचो मोग तांच्यांनी आसूंक आनी जें कितें आपले भोंवतणी घडटा तें पळोवन तांणी आपली पावलां मारूंक ह्या तरणाट्यांक कृपा आनी बळ दी म्हूण मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. तुमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरात. सर्गीचे बापा, तुका आमी दिनवास आर्गां दिता कित्याक तूं आमचो मोग करताय आनी आमकां फावो त्या वेळार तूं नीत आनी मोग आनी काकलूत फावो करताय. ही मागणी तूं दोयेन आयकून घे आनी आमकां तुजीं भुरगीं कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. गायन घेवया C15 पेज नंबर 34. C15 पेज नंबर 34. देवा उदो आमी घेतला
तुझ्या उदारपणांत आमकां दाखाचो सगळो त्या काल्यान देला म्हज्या भावा भयणींनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सुबेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुका फावो तो मान दिवच्याक हे पवित्र रितीन आमी वांटो घेता. तुज्या नांवांचे मोहिमेक जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान आमी तुका भेटोवंक आयल्या. ताचे वरवीं सासणाचें सूख आमकां लाभय हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात वागता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. हय अशें आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा सर्व काळयान सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या असोक्त विनाशी सैमाक तुवें तुजे अगणीत पदवेचो आदार दिलोय पूण सोडवण आमा मनशांची आमच्या सारक्या एकल्यानूच करची. मनशान ओगडायलोली इश्टागत तुजी जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं खुद मनशान परतून जोडची. ही येवजण तुज्या मोगाची. तातूंत अदीक परजळटा मोहिमा तुजी देखून त्याच जेजू उदेशी देवदूतांचो सगलो दलबार संतोसान बरोवन तुजे मुखार तुका वाखाणटा वयर सर्गार. तांचे वाखाणणेक आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. दलबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्गानी संसार भरल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गीत तुका चोय चोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका चोय उत्सर्गीत तुका चोय चोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोंसुंक आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपूर गुटुया. सोम्याचे सो आमी उंडो खाता आनी जितलें येता तितलें फावटी तूं वैभवान येसोन आमी तुजें मरण परगटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा
आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा, सिमियो आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमचो देव नितिवंत, आमचो देव दयाळ आनी आमी नितिवंत आनी दयाळ जावंक आमकां आपयल्यान आनी हें करूंक जेजूची मोगाची आज्ञा आमी सांबाळूंक करपा मागुया. दुस्मानाचो मोग करुया, दुस्माना पासत मागुया. हेंच मनान दवरून जेजून शिकयलें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेत पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कोर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कोर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमया खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवी संस्कारां तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन.
तसोच आमचो केलोय तुवें बापाच मोगान तूं रावलोय तोशीच आमी तुज्यान रावचे एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलोय तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलोय तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो बापाच मोगान तुजे लोय ताच्यो आज्ञा सदां पाळून आमी तुज्याचे दोल्या तुजी आज्ञा तशेंच पाळून एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलोय तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलोय तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो आमकां चक्रां तूं म्हणनाय इश्टा इश्टिणी आपयताय तुज्या बापाचे गुड सगळे इश्टा इश्टिणीक उगडटाय एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलोय तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलोय तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो प्रार्थुया. विस्वाशी देवा आमच्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताचें जेवण आमकां वाडून स्वर्गीचें सूख आमकां भासायताय. ही तुजी भासावणी वेगीं शांती पावय म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. मातशें बसुया.
आयज साद्या काळाचो 7वो आयतार मिसाची मांडावळ केल्या आमच्या दोतोनीच्या भुरग्यांनी. तांकां आमचे दिनवास. आज भावार्थाची दिवटी पेटयता पेंटा जुलियाना रॉड्रिगीस आनी फामील, आसोय कॉनी डिकॉस्टा आनी फामील. ह्या कुटुंबाचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक आमी मागुया. गेल्ल्या आयताराक इगोर्जेन दान जालें 31,670 रुपया, दाबोलीं कॉपेलान 2,210 रुपया, सगळे मेळून 33,880 रुपया. फुडलो आयतार साद्या काळाचो 8वो आयतार पयले मीस सकाळीं 6:45 वाजता मांडावळ करूंक सेंट एंटनी समुदाय जिना. 8:30 वाजता दुसरे मीस मांडावळ करूंक फ्रेंड्स ऑफ सेंट जोसेफ वाज. बुधवारा दिसाक सांजेर 6:30 वाजता भोव पवित्र संस्काराची बोजवण जातली आनी शुक्रारा दिसाक सकाळीं 6:30 वाजता. भाव भयणीनो, आमी खेरीत भाशेन भोव पवित्र संस्कारा मुखार 10 होली वेनिसडेज हे सुरवात करची आसात आमच्या 400 वर्सांच्या समरमणीच्या निमतान. 10 होली वेनिसडेज म्हणटा ते एक बुधवार खेरीत भाशेन जे आमचे प्रोफेशनल्स आसात, वेगवेगळे तरेची प्रोफेशन्स आसात आमच्या फिरगोजेन, जायते इंजिनियर, डॉक्टर, मागीर ज्युडिशरी आनी हेर दुसऱ्या खात्यांनी वावुरपी आसात. एकल्या पासत एक बुधवार भेटयल्लो आसा. खंयच्या दिसाक खंयच्या प्रोफेशनल्सां पासत भेटयल्लें आसा तें आमी जाहीर करतले हांव बेगीनूच. मागता तुमचे लागीं हे वेगवेगळे आमचे जे प्रोफेशनल्स आसात तांकां सगल्यांक तें कळूंक, तांचे पासत आमी खेरीत भाशेन मागता म्हूण. आनी तुमचे मदलीं कोण असलें प्रोफेशन आसा, समज आमी इंजिनियरां पासत तो दीस भेटयल्लो आसा, सगळे इंजिनियर आसात तांणी त्या दिसाची मांडावळ करूंक मुखार सरचें. आमी सपोज मेडिकल स्टाफा पासत मागतात, सगळे दोतोर, नर्सी आनी हेर हॉस्पिटलांनी वावुरपी आसात तांणी मुखार सरचें तुमच्या बुधवारा दिसाक ही मांडावळ करूंक आनीक भोव पवित्र संस्कारा मुखार ही बोजवण करूंक. आमचो बिस्प साहेब आमकां खेरीत भाशेन मागूंक लायता. आमच्या पाप साहेबा पासत दिसपान उलो मारलेलो आसा आमच्या मिसाच्या भेटीन, तशेंच आमच्या घरांनी आमी तेर्स करता तेन्ना, आमचे मागणी आमी करता तेन्ना पाप साहेब फ्रांसिसाक आमी आमच्या मागण्यान दवरूंक आनी ताचे पासत आमी मागूंक सगल्यांक उलो मारला. समुदायाची जमाती 23 तारखेर सांत आन समुदाय माटवे आगुस्ता आब्रांची सांच्या घरान सांजेर 6 वाजता. खेरीत मीस पयलेर मार्चाचे सकाळीं 8 वाजता फ्रांसिस्को गामा हाच्या पयल्या वर्साचे मीस. 9 तारखेर वॉकिंग पिलग्रिमेज जाता सांकवाडे, आनीक एक पावटी उगडास करता. आमी तयार रावचें. 3:30 वाजता आमचे चिखलेच्या बस स्टँडार तावन भायर सरतली आनी आमची चिखलेची जी पिलग्रिमेज आसा ती सकाळीं 5 वाजता त्या जाग्यार तावन सुरू जातली. सगळ्या पॅरिश कावन्सिलाच्या वांगड्यांनी चोत्राय दवरची. तशेंच जे पॅट्स आनी कॅट मेंबर्स जे आसात 2 तारखेर मार्चाचे सांजेर 5 वाजता पॅरिश एसेंब्ली जातली. ही पॅरिश एसेंब्ली म्हणटात ती आमची PPC मिटींग आसा. ताचे भायर आमचे कॅट मेंबर्स जे आसात तांचे बरोबर ही मातशें व्हडली जमात. ह्या पासत जे कोण कॅट मेंबर्स आसात वेगवेगळ्या वाड्यांतले समुदायांतले, तुमी मुखार सरचें. हो दीस सगल्यांनी बूक करून दवरचो 2 तारखेर मार्चाचे सांजेर 5 वाजता. गूड सॅमरिटन फंड हाका एका देखणाऱ्यान बऱ्या देखणाऱ्यान 5,000 दिल्यात. तुमच्या उदारपणाचेर देवान आशिर्वाद घालूंक आमी मागता. भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन तुमकां सगल्यांक म्हज्या नांवान आनी म्हज्या कुटुंबाच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा. म्हजो बापूय भायर पडलो पयरच्या दिसाक आनी कालच्या दिसाक इंतेर जालो. तुमी जायत्या जाणांनी तुमची बुजवणेची भेट, बुजवणेचे मॅसेजीस आनी खेरीत भाशेन तुमची मागणी आमचे पासत भेटयल्यान देखून तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा म्हज्या कुटुंबाच्या नांवान. आनीक आमच्या कुटुंबाक तुमच्या मागण्यांनी ह्या दिसांनी दवरचें म्हूण मागता. सगळीं उबी रावया.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गायन घेऊया F7 पेज नंबर 88 F7. Gesù camcemo de doru Eka meka predinatio Zoliami potungara Tanciamo gamunciancico Gesù camcemo de doru Eka meka predinatio Zoliami portungara Tanciamo gamunciancico Gesù solo mocarostia Mocarosto amitoria Bellezza cri Gesù Nikeli Bellezza cri amicororia Bellezza cri Gesù